circumstances we will allow privatization of the sub-district hospital at Chikali. मुरगांवात चिखले हांगासर आशिल्ले उपजिल्लो इस्पितळ खाजगी आस्थापना कडेन दिवपाक गोंय सरकारांतल्या मंत्र्यान विरोध केला. गोंयकारांच्या खर्चान गोंयकारांक बरे सुविधा दिवपा खातीर सरकार इस्पितळां उबारता. मात ती इस्पितळां काडून खाजगी कंपनीक दिवप योग्य न्हय. वचत थंय खाजगीकरण करपाचो हेत थांबोवचें अशें दाबोळेचो आमदार गोंय सरकारांतलो पंचायत खात्याचो मंत्री माविन गुदिन्होन उपजिल्लो इस्पितळ समिती आनी दोतोरा बरोबर बसका घेतल्या उपरांत खाजगीकरणाक विरोध करतना पत्रकारांक सांगलें. आता हांव येयले तेन्ना म्हाका कळ्ळां की एक फ्लोर सेकंड फ्लोर जे हॉस्पिटलाचो आसा सडनली प्रायवेटायज करपाक सोदता म्हूण. पण एक प्रायवेट पार्टी दिला 60 कोवीड पेशंट घालपाक. हें कितें? हांव एक सांगपाक सोदता एज MLA एंड मिनिस्टर फ्रॉम मुर्मुगांव एंड दिस इज इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी चिकालीम दाबोलीम. खंयचे परिस्थितीन ही गव्हर्मेंट फेसिलिटी हें गव्हर्मेंट सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चुकून सुद्दां हांव प्रायवेटायज करपाक दिवपाना. आमी बांदता बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर, आमी इतले पयशे मोडटा लोकांचे भलायकी पळोवपा खातीर आनी काडून प्रायवेटाच्या हातीन दिता. हे खंयचे नियम काय म्हणटा हांव? हें कोणें डिसिजन घेयला? हांव हांगा बसलेलो आसतना माननीय मुखेलमंत्र्या कडेन उलयलां. हांव खंयचे परिस्थितीन हें सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चिकालीन प्रायवेटायज करपाक दिवपाना. जाता तितले गव्हर्मेंट फेसिलिटीज आमी इम्प्रूव करया. इवन फाल्यां OT दोकून म्हणटा ते ऑपरेशन थिएटर हांगा ऑपरेशनल करून हांव दाखयतलो. हांव स्वताची जबाबदारी घेता हेजी मुखेलमंत्र्याच्या आदारान. आनी हांव एकूच सांगपाक सोदता अंडर नो सर्कमस्टन्सीस वी वील अलाव प्रायवेटायजेशन ऑफ दी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एट चिकागो.